कोंकण रेल्वेन वेगवेगळ्या रेल्वे स्टेशनाचेर रेंट अ बायक आनी ईव्ही कार सेवा सुरू करपाचो प्रस्ताव काढला. ह्या प्रस्तावाक कळंगूटच्या रेंट अ बायक आनी टॅक्सी वेवसायिकांनी खर विरोध केला. कोंकण रेल्वेन हो प्रस्ताव फाटीं घेवचो म्हूण तांची मागणी. हे विशीं टॅक्सीकार सोमारा मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन तांकां निवेदन सादर करतले अशें टॅक्सीकारांनी सांगलें. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवे यांच्यानी एक नोटिफिकेशन इश्यू केला आणि त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे इलेक्ट्रिक व्हेकल जो तितून 4 व्हीलर 6 व्हीलर त्याच्या एबाव 2 व्हीलर या सगळ्या गाडयांक जे आसा या सगळ्या गाडयांक टॅक्स आणि परमिटांतल्यान आणि बाकीचे जे पळय कितें आसा पळय तितूंतल्यान एक्झाम्पशन दिल्लेलें आसा. आता हे एक्झाम्पशन दिल्ल्या कारणान संपूर्ण गोंयान असो एक फियर एंड एंग्जायटी सगळ्या स्टेक होल्डरा भितर निर्माण जाल्लेली आसा की फाल्यां कोणूय एक कॉर्पोरेट 500 किंवा 1000 भर बसी घेवन येवन तो गोंयान चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए बायक चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए कॅब चालू करपाक शकता. आणि हे जर बंद करतलो जाल्यार जे नोटिफिकेशन मुळान सेंट्रल मिनिस्ट्री पळय जे आहा मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवे यांचे नोटिफिकेशन जे आहा ते स्क्रॅप करपाची आवश्यकता. आयची मिटींग आमी घेतल्या पळय ती तुमी पयला आसतलो कोंकण रेल्वेन ऍड घातलेलो आहा ईव्ही बायकांचो. सो आमी सगळे रेंट अ बायक एसोसिएशनान डिसिजन घेतला ते ओपोज करपाक तो आनी आमी गव्हर्मेंटाक बी आमी चिंतला ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी ताका एक मेमोरंडम दिताले आमी टू स्क्रॅप दीस वॉट एवर इज ब्रॉड आनी नॉट ओन्ली रेंट अ बायक. हे आतां खूब व्हडलेच भायल्यो कंपनी येवन सगळ्यो दिल्लीच्यो एनी अदर प्लेसीस ते ओवरटेक करूंक सोदता आमची बिजनसां सगळी आनी आमचे लायव्हलीहूड हितून हार्म जाता कित्याक खूब जाणांची घर हेजेरूच चलता रेंट अ बायकीचेर ऑर धाकटी कितें बिजनसां घातल्यात. सो आमचो अपील हा CMाक आनी आमी ताका व्हेरी सून मेळपाचे आहा इन अनदर 2 days मे बी ते मेमोरंडम घेवन टू स्क्रॅप दीस. समज CM आमचे आतां आयकत ना आनी स्टील इट इज गोईंग ऑन देन वी वील हॅव टू टेक सम अदर स्टेप्स.